दीस शुक्रार मार्चाची 6 तारीख 2026. पहिले मसब उत्पत्ती पुस्तकांतले मसब अध्याय 37 वोळ 3 तावन 4 12 तावन 13a 17b तावन 28a पर्यंत. इस्रायल आपल्या हेरां पुतांसो केल्ले प्रास जुजेसो चड मोग करतलो, कित्याक तो ताचे उतर प्रायर जल्मालो. ताणें ताका लांब हातांचो एक दगलो करूंक दिलो. आपलो बापय आपल्या हेरां पुतांसो केल्ले प्रास जुजेसो चड मोग करतलो तें ताच्या भावांनी पळयलें. देखून ताणें ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतर लेगून ते उलयनातले. एक दीस जुजेचे सक्कड भाव आपल्या बापायचे हिंड सोरोवंक शेकेमाक गेल्ले. जाकोबान जुजेक सांगलें, तुजे भाव शेकेमांत आमचे हिंड सरयतात. तुका तांचे सरशीं धाडूंक हांवें चिंतलां. तूं वचूंक तयार आसाय? हांव तयार आसां, जाप दिली जुजेन. देखून जुजे आपल्या भावांक सोदून दोतानाक गेलो. ताणें ताका पयसतावन देखलो. तो तांचे लागीं पावच्या आदींच तांणी मसलत केली आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो. ते एकामेकां सांगा लागले, पळया, सपनेली येता. येया, आमी तसो जीव काडया आनी उदक नातिल्ले एका बांयत ताका घालया. एक क्रूर मन जातीन ताका ग्रास इलो म्हूण सांगया. उपरांत ताची सपनां कितें जातलीं म्हूण पळोवया. रुबेनान हें आयकलें आनी जुजेक तांचो हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें. तो सांग लागलो, आमी तसो जीव काडचो नाका. आनी फुडें उलोवन तो म्हणालो, रगत वारयनाकात. उदक नातिल्ले अरण्यांतले हे बांयत ताका घालया, पूण ताचेर तुमचो हात घालिनाकात. तांच्या हातांतलो ताका निवारून ताच्या बापाय सरशीं ताका फाटीं व्हरूंक तो चिंततालो. जुजे आपल्या भावा सरशीं पावतस ताणें ताचो लांब हाताचो दगलो काडलो आनी ताका धरून बांयत उडयलो. बांय खाली आसली, तांतलें उदक सुकून गेल्लें. उपरांत ते जेवणार आसतना इश्माएलितांचो परिवार कार्याचेर मेण, सुगंध तेल आनी गंधरस घेवन गिलेयादांतावन इजिप्ताक वतालो तो तांणी देखलो. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जिवेशी मारून ताची खून लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो? आमच्या हातांनी ताचो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इश्माएलितांक विकया. कितेंय जावं, तो आमचो भाव, आमच्या सरक तमासाचो. ताचे भाव कबूल जाले. ताणें जुजेक 20 रुपयाच्या नाण्यांक इस्माएलितांक विकलो. थोडे मिदियानीत व्यापारीस ते वाटेन आयले. तांणी जुजेक बांयतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 105 16 तावन 17 18 तावन 19 20 तावन 21. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. उपरांत सर्वेस्परान कानान गांवांत एक दुकोळ धाडलो. ताचें उदर पोशणच ताणें काण सोडलें. तांचे फुडें एका मनशाक ताणें धाडलो. गुलाम करून विकलेलो जुजे तो. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. ताचे पांय तांणी सांगलेली बांदले. ताची घुमटी सरळाक दिली. ताणें सांगून दिल्लें घडासर सर्वेस्पराचें उतर सत जायसर तो कश्टालो. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. तेन्ना रायान ताका बंदेंतलो काडूंक लायलो. लोकापतीन ताका सुटका दिली. आपल्या घराचो ताका कारभारी केलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. देवान संवसाराचो सई मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो.
ताका सतमंतल्याक सासणेक जिवीत मेळटा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. शुभ वार्ता. मत्तेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 21 वोळ 33 तावन 43 पर्यंत आणि 45 तावन 44 पर्यंत. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मालगड्यांक सांगले, आनी एक वपार ऐका. एकलो भुंयकर आसलो. ताणें एक दाखो मळो लायलो. ताचे भोंवती एक वोंय गेली. ताचे मदें दाका रोसाक एक घाण्या खोंडलो आनी पारो करूंक एक बुरूज बांदले. उपरांत मोळो व्हंकलांक गिणीक दिवन तो परगांवाक गेलो. फोळ पिकसो वेळ येतस गिणी बाबती फोळाचो वांटो घेवच्या आपल्या साकरांक ताणें व्हंकला सरशी धाडले. पूण त्या व्हंकलांनी ताच्या साकरांक धरले आनी एकल्याक ताणें सरसरी मार घाले, दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. परत्यान ताणें पयल्यांचे प्रास चड हेर साकरांक धाडले. पूण व्हंकलांनी तांकांय तेच परी चलयलें. शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताक कोणी तें मर्याद दितले म्हणून ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयतस ते व्हंकलांचे एकामेका लागीं म्हणूंक लागले, आले दायजोसो वारीसदार येया, ताका आमी लगड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका ताणीं धरलो आनी दाकामळ्यांतलो भायर वोंड घालन जीवेशी मारलो. तर दाकामळ्याचो धनी पाटी येतस त्या व्हंकलांच्यांक कितें करीत म्हणून तुमी चिंतात. ते म्हणाले, त्या नश्ट्यांक तो लगाड काडटलो आनी आपलो दाकामळो फावो त्या वेळार घेण फारीकातल्यांक बरोवन दितलो. ताका जेजून म्हळें, पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसलें तुमी वाचलां मू. बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण सोडलेलो फातरस जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्विस्पराचें काम तें, आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. प्रधान याजक आनी फारिजेय ताच्यो वपारी आयकल्ल्या वेळार आपणास विशयांत तो उलयता म्हूण समजलें. ताका ते कैद करते. पूण लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतलो देखून तांकां भिरांत दिसली. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. दाकामळ्याची वपार आमच्या जिविताचेर रुपणे. दाकामळो इस्रायल परजा. दाकामळोचो धनी सर्गेचो बाप. दाकामळ्याचे मेस्त्री इस्रायल परजेचे वडील. दाकामळ्याचे सेवक देवाचे प्रवादी. सर्गी बापाचो पूत जेजू क्रिस्त. नवे सेवक जेजूचे 12 शीस. हे काणयेंत आमचो पात्र कसलो. देवाची खुशी करची, देवाचें नांव गाजोवचें, देवाच्या राज्यांत विश्वासपणान वावर करचो. ह्या वरवीं जेजूचे खरे शीस जावंक साध्य. पापा बेनेडिक्ट 16व्याक पाप साहेब जावन विसरून काडटना ताणें उसारलीं उतरां. मोगाच्या भाव भयणीनो, जुवांव पावल दुसरो वर्तो जाल्ले उपरांत कार्डिनलांनी म्हाका सादो तशेंच खालत्याक सोम्याच्या दाकामळाचो वावरडी जावन विसरून काडला. तेच परी आमी सर्व सोम्याच्या दाकामळाचे सांदे तशेंच खालते वावरडी.